धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नीती सभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती मन तांकां स्पश्ट जाले. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेसालांतले भायर वचूंक फर्मायले आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्ते असर्य जालां तें जेरुसालेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक चड विस्तारनाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायजाय. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें सामा? देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें सामावे हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोवंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नीती सभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां नेमती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती पासत सगलो लोक देवाक होगलाप दितालो. देवाचे उतार हे. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. हाल्लेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पर मुझे बोळ आनी मुझे गीत, तो जावन आसलो म्हजो सडवंदार. नितीवंताच्या तंबाने गायतात जैताची संतोषभरीत गितां, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मितां. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मितां. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराचे वर्ती कृत्या वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठीण क्यास्त लायली पूण मरणाचे अधीन म्हाका केलो ना. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीचे दारवटे म्हाका उगडा, हांव भितर सरून सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. हो सर्वेस्पराचो दारवटो फकत नितीवंता तांतू भितर सरतात. कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली. हांव तुका अर्गां दितां आनी तूं म्हजो सडवंदार जालोय. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा सकाळी भोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मरी मागदलेना दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 देंवसार ताणें धांवडायिल्ले. तिने वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान कर्ण आसले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिने सांगलेलें तांणी सतमनलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोन वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचें कोणेंच सतमनलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासाने काळजाचे धारुनाये पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्यांक ते पातयेले नांत. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा. देवाचे उतार हे.